फारिजेवांच्या कुरडेपणातही शिणिल्लो जेजू आता आपल्या शिसांतही असलेंच रिस्क आसचें सोदून काडटा. जेजूक समजून घेवचे संबंधी जेजू विरोधी फारिजेव आनी जेजूचे शिस एकसारके कुरडे म्हणली गजाल सुवार्थेन उठोवन दिसता. वय, सुवार्थेंतलो जेजू सलिसायेन समजून घेवंक जायना. देखून जेजू फारिजेवांक कठीण उतरांनी उलयता तर ताणें शिसांक वापरलेली भास कांय उणे कठीणायेची न्हय. जेजू आयचे सुवार्थेंत एका वयर एक अशें चडून 9 सवालां घालून शिसांक आपणा विशीं आसची नासमजणी कितली म्हणून स्पश्ट करता. ह्या दालीभर सवालांनी जेजू आपल्या शिसांक समजणी नाशिल्ले, दोळे आसून कुरडे, कान आसून भेरे, दाड्डे मोतीचे, उगडास नाशिल्ले म्हणून आपोवचें कठिणायेचें न्हय जातलें तरी कशें. ह्या सर्वांत आजुनय तुमकां समजना म्हणली जेजूचीं उतरां आयचे सुवार्थेचो सार म्हणयत. फारिजेव जेजूक समजूंक शकले नात आनी जेजूचे शिसी ना समजणेंत पाटी नात. हो एक व्हड विपर्यास. अर्दो वांजेल काबार जातानाय जेजूची वळख जायना तर जेजूची वळख जावची तरी केदाळा. सुवार्थेचे नदरेन आनी जेजूक समजोवचे दिशेन आमी हें सवाल जगोवन दवरचें पडटलें. आयचे सुवार्थेंत खमीर अशुद्धतेचो आनी खोटेपणाचो संकेत. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 7-9 हांगासर सांत पाऊल खमीर पास्कांचे नौसारण्याच्या राजामाक विरोध वेची गजाल म्हणून वर्णिता. राब्बी प्रमाणे खमीर काळजामणाच्या वायट आलोचण्या आणि मांडण्याचो संकेत असलो. जेजूतही फारिजेवांचो असलो मनोभाव सुवार्थेंत आज व्यक्त जाला. हाचे बराबर सुवार्थेच्या पैणांत आपल्या शिसांक मेथेर करचें आनी साक्षी करचें जेजूचें योजन समजूंच्यांत आनी तें योजन स्विकार करच्यांत शिसांचें दाड्डेपण जेजूक प्रतिरोधाची प्रतिक्रिया जाता. तर शिसांनी तुर्तान जेजू संबंधी तांचें दाड्डेपण वा नासमजणी फारिजेवांचो खमीर जायन अशें सत्राय घेवचीच पडटली. उंड्याचे अचर्ये तांणी समजूंचें पडटलें.